दोन N95 मास्क असतात, मी 5 सर्जिकल मास्क असतात, दोन टॅबलेट असतात, ही आयव्हरमॅक्सिन, ही डॉक्सिसायक्लिन, हे विटामिन D3 आणि ग्लोव्स असतात पेशंटाक घालपाक, हे विटामिन C आणि हे ग्लुकोमीटर, त्याचे बरोबर असे 2 लूज बॅटरी असतात, त्यो आम्ही घालून डेमॉन्स्ट्रेट करून दाखयतात पेशंटाक कशी लावप तें, आणि हो थर्मामीटर आणि हो सॅनिटायझर हात पुसपाक आणि पेशंटाक कशी वापरपाचें तें सगळें हाजेर बरयल्लें आसता, हें एक तितून घालून दितात, प्लस प्रिस्क्रिप्शन दिता हितून घालून पेशंटाक गुळयो कशे घेवप ते बिफोर आफ्टर त्या प्रमाणे पेशंट हें सगळें करता. दोन हांगाच घे म्हणून सांगतात आनी बाकीचे विटामीन सी तो घेतात ते घेतात सब सेंटर वायज आमी ग्रुप केला. आसगांव आमचे 7 सब सेंटर आसात. 7 सेंटराचे आमी स्टाफ घेतलात, प्लस आमचे डॉक्टर घेतलात आणि लोक व्हॉलेंटियर केलात. आसगांव भाड्या अंजुना लोकल लोकांनी आपूण जावन व्हॉलेंटियर केला. त्या व्हॉलेंटियराचो आमी एक ग्रुप केला. ते मागीर रिडींग करतात आनी पेशंटाक 3 दां फोन करतात दिसाक आनी तेंचे रिडींग घेतात, SpO2, पल्स आनी टेम्परेचर, आनी ते मागीर आमचो स्टाफ पोर्टलाचेर घालतात रिडींग. कितें प्रॉब्लेम आसला, SpO2 ड्रॉप जाल्यार डॉक्टर कन्सल्ट करतात त्या टिमाच्या. मागीर डॉक्टर तांकां सांगता आजिलून चल कोणी चल तें सगळें सांगता. टर्शरी लेवलार आसपाचें या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलार आसपाचें ते मागीर आमचे डॉक्टर एडवायज करतात. अकॉर्डिंगली तें करता आमी. कितलेशे डिटेक्ट आहा अशें हें आहा आमकां दिसाक एकदां 100 मेळटा, एकदां 90 मेळटा, डिपेंड टेस्टिंगा येता त्या प्रमाणे. मागीर परत आजिलून थोडे टेस्टिंग करता ते गुगल शिटाचेर अपलोड करतात, तेय आमी बसून काडटात. आमचे स्टाफ तांकां फोन करतात. आमचे एरियेचे आसत जाल्यार बाकीचे PSCन टेस्ट केल्यार ते आमकां मेल करून कळयतात तुमचे एरियेचे अशें अशें पॉझिटीव जाला म्हणून. आमी तांकां कळयतात आमचे वेगवेगळे. पूण कोणाकच तशी खंयचीच PSC रिफ्यूज करना. कोणी खंयी टेस्टिंगा आयल्यार खंयी करतात आनी त्या PSCक मागीर कळयतात. बिल्डिंग रेडी आसा त्याचो आयडेंटिफिकेशन कशें करता? थंय लायट ना, उदक ना, कांय ना, आनी आमकां हँडओवर दिना. ही बिल्डींग अजून तुमकां हँडओवर करूंक ना. फाटलीं 4 वर्सां जालीं फक्त हें चलता. काम अजून खुबशें उरलां आनी थोडे तेजे वयले फॉल्स सिलींग पडला. आमी खुबदां लेटरां केलीं, अजून कांयच केलें ना. आतां ते सॉबिंगाक आतां म्हणटा ते कोवीड म्हणून भितात येवपाक, त्या खातीर आयले ना दिसता. हांव पर्सनली सुद्दां वचून मेळ्ळा एग्जिक्युटीव इंजिनियर, हांव म्हणटालो येता म्हणून, अजून आयले ना. गांवची न्हू ह्या दृश्टीन आमी आज आमचे माननीय मॅडम शेट्टी कडेन कडेन आमी आयिल्ले आसा. ताका विनंती केल्या तेंची सादारण तशी तयारी बरी तेजेर तयारी आसा. एक कीट तेंच्यांनी दिला हांगासर, तो कीट हांगासर तुमच्या पळोवण्यात येता आनी तेजे बरोबर ते एक अशें एक पॅम्पलेट दिता तेजेर कशें घेवप वखदां आनी कितें ह्या किटा प्रमाणे आनी तांकां सगळे ह्या किटान मास्क आनी सगळे आसता दिल्ले. हे सगळे घेतल्या नंतर एक सादारण चडशे पेशंट हे बरे जातात. पूण जे पेशंट बरे जायना तांकां ते सल्लो दिता की हितून आजिलोन एडमीट जावपाक. त्या प्रमाणे एम्बुलन्सीची तरतूद केली वयता. एकदां आतां सांगला त्या प्रमाणे तेंचे जे मेंबर आसतात घरांचे कुटुंबाचे, तर एकटो पेशंट कोवीड पॉझिटीव आसा जाल्यार बाकीच्यांना धाडपाक भंय आसा. पण सगळेच जर कोवीड पॉझिटीव आसा जाल्यार सगळ्यांनी बरोबर वचून ते एडमीट जावं येता आजिलो अशें. हांगासर सादारण म्हाका दिसता 100 ते 200 पेशंट दवरूं येवंक शकता. एडमीट करपाक वॉर्ड ना सर, वॉर्ड तयार केल्या समजा एक व्हडले हॉल आसा सेमिनार हॉल ह्या सगळ्या जी हॉलां बिलां आसा ती धरून एक 100 ते 150 लोक आरामात जावं शकता अशें म्हाका दिसता. पण थोडी जागृती आसा ती PWD डिपार्टमेंटान वर्क मिटिंगाचेर करपाची गरज आसा. आनी आज अशी परिस्थिती इतकी बिकट येयल्ली आसा की आमी सगळ्यांनी आपापल्या परीन सरकाराक मदत करूंक जाय. जे जे मनीस अशे अफेक्टेड आसात तांकां
सल्लो दिवंक जाय किंवा तांकां मदत करूंक जाय. आमी आमच्या परीन जाता त्या प्रमाणे करपाचो प्रयत्न करता. आमचे व्हॉलंटियरूय तयार आसतात हे सगळे करूंक. त्याच प्रमाणे आमची शेटे मॅडम बरें काम करता. त्यो एक काळजी घेता सगळ्या पेशंटाची. आज म्हाका दिसता दिसाक 100 पेशंट दर दिसा हांगासर येता आनी तातूंत जे पॉझिटिव्ह जातात तांकां आजिलोन शिफ्ट करपाचो प्रयत्न केलो वयता. आनी अशा तरेन एक जय्यत अशी तयारी हॉस्पिटलाची तयार आसा. हांव सरकारा कडेन मागता, आरोग्य मंत्र्या कडेन मागता की तेंच्यांनी परत एकदा ह्या सगळो नियाळ घेवन शिवोले PHCन जर शक्य जाता जाल्यार तयारी करून हांगा कांय पेशंट शिफ्ट करूं येता. आमदार ह्या नात्यान ह्या शिवोलेचो म्हजी मागणी आसा आरोग्य मंत्र्या कडेन आनी PWD मंत्र्या कडेन की शक्यतो जाता तितके बेगीन ह्या इमारतीचो ताबो PHC कडेन दिवचो आनी वर फुटिंगाचेर हें काम करून घेवन लोकांची गैरसोय आसा ती टाळची. आज आमी आमच्या शिवोले प्राथमीक केंद्राचेर येयल्ले आसा, आरोग्य केंद्राचेर. आनी आज आमच्या बरोबर मिसेस शेट्टी आसली. तेंच्यांनी एक मौलिक अशी म्हायती दिल्ली आसा. दिसाक सादारण 100च्या वयर पेशंट हांगासर येता आनी शिवोली PHCची तशी जय्यत तयारी आसा की तेंच्यांनी दिसाक सादारण तांकां 100 ते 200 कीट येता. आनी जेन्ना कीट नासता त्या प्रमाणे लूज अशे ज्यो वखदां लागता ती एक प्लास्टिकच्या पिशवेन घालून ती प्रत्येक पेशंटाक दिता. आनी जर पेशंट चड आसलो जाल्यार ताका चड एफेक्टेड आसलो जाल्यार ताका हॉस्पिटलान एडमीट करता आनी त्या अनुसार हांगासर एम्ब्युलन्सी तयार आसात तेंच्यो. कांय वेळार एम्ब्युलन्सी तयार नासता आनी जर त्या घरान सगळेच पेशंट अफेक्टेड आसा जाल्यार तांकां सल्लो दिल्लो वयता की तेंच्या गाडयेन तुमी एडमीट जाय म्हणून. पूण कांय वेळार कितें जाता की एकूच पेशंट घरान आसा आनी तो जर सिम्पटमॅटीक आसा जाल्यार ताका व्हरपाची जबाबदारी ही हॉस्पिटल पळयता आनी त्या अनुसार ताका म्हापशां एडमीट करून तेजेर योग्य अशे वैद्यकीय तपासणी केली वयता आनी इलाज केलो वयता. अशा तरेचे दिसाक हांगासर भरपूर पेशंट वाडत आसा आनी हांगा तश्यो कांय 2-3 बिल्डिंगो आसा आनी त्या बिल्डिंगेन खरें म्हणजे सादारण 100 ते 200 पेशंट आरामात जावंक शकता. थोडीशी डागडुजी थोडेशें काम जर करत जाल्यार आनी एक 100 ते 200 पेशंट हांगासर एडमीट करूं येता. म्हजी माननीय आरोग्य मंत्र्यांक विनंती आसा. त्याच प्रमाणे PWD मिनिस्टराकूय विनंती आसा की तेंच्यांनी वर फुटिंगाचेर जाता तितके बेगीन काम हातीन घेवन एक सादारण 100 ते 200 मिटर 200 लोक हांगासर जी तजवीज जातली ती करून घेवपाची तयारी करची. आनी त्या अनुसार हांव मुख्यमंत्र्यां कडेन वचून विनंती करतलो की जाता तितके बेगीन ह्यो इमारती तयार जावन पेशंट थंयसर एडमीट करूं शकता अशी तयारी आसची. कारण हांगासर शिवोले परिसरांत तशे पेशंट दिसान दीस वाडलेले आमकां नदरेक पळोवंक मेळटा. आनी एक कडक अशी लॉकडावन हांगासर हें आतां 15 दिसाचें हें जालां. ह्या 15 दिसाच्या ज्या सरकारी नियमा प्रमाणे लोकांनी त्याचो योग्य प्रकारे असो परिपालन करचें जेणे करून दुसऱ्या लोकांक त्रास जावचे न्हय अशी हांव शिवोलेचो आमदार ह्या नात्यान विनंती करतां. सगळ्यांनी सरकारच्या ज्या नियमाचें पालन करचें आनी ह्या नियमाचें पालन करता आसतना सोशल डिस्टन्सिंगाचें जालेंच पूण विनाकारण खंय तरी रस्त्यार भोंवचें न्हय आनी नाका जाल्ले परत चक्र मारचे न्हय रस्त्याचेर. आनी आतां सरकारान कडक पावलां उखल्लेलीं आसा. लाठीचार्ज केले वयता मागीर पोलीस दंडुक्याचोय प्रसाद खावचो पडटलो. म्हणून विनंती आसा की एक सगळ्यांक शिवोलेच्या नागरिकांक की तेंच्यांनी बरे भाशेन घरान रावचें. ज्या नियमांचें पालन केलें वयता त्या नियमांचें पालन करून
सरकाराक मदत करची, आपल्याक मदत करची, आपल्या कुटुंबाक मदत करची हांव शिवोलचा आमदार ह्या नात्यान नम्र अशी विनंती आहे. सर हांगाच्यो सुखसोयी म्हणजे चलता पेशंटांचे जशे कॅर घेता जे तुमी हॅपी आसा? हय, आमची जी PHCची मेडिकल ऑफिसर आसात ती बरी काळजी घेता आनी जर हांगा कोण तशें हांगासर एडमीट करिना जे सिम्टोमॅटीक पेशंट आसात, एफेक्टेड पेशंट आसात तांकां हांगासर एडमीट केले वताना ते एडवायज करता, तांकां एम्बुलन्स दिता आनी म्हापशा धाडले वयता तांकां आनी म्हापशा तांची काळजी घेतली वयता. जर जांकां गरज आहा तांकां कीट दिवन ते घरा धाडटा.